शंकर फाटलेच आनी कोलाचो इश्यू काडलो तेतून सुद्दां आंदोलन सुद्दां बसलेलो पळय आयज कोलाचो एक जेन्युइन इश्यू आसा जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा मुर्मुगांवां आनी जो पोर्टान जो कोल हँडलिंग जाता बाय अडानी आनी JSW हे दोगांय कंपनी लागून जो जेन्युइन इश्यू आसा तेजे लागून आमी आवाज उठयलेलो आसा आनी हे फुडें सुद्दां कंटिन्युअसली एसेंब्लीन सुद्दां हो आवाज आमी उठयलेलो आसा तेज्या लागून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या दिसांनी जो एक कोल थंयचो जो लो ग्रेड कोल येयलो इंडोनेशियन कोल येयलो आनी तेज्या लागून तेजो वास जो जावपाक लागलो आनी तो आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इफेक्ट जालो तेज्या उपरांत आमी तेजेर खुबशे प्रिकॉशन घेतले आनी ते प्रिकॉशन घेतले प्रिकॉशना बरोबर मिटींग फिक्स करतलो त्या प्रमाणे फाल्यां 4 मिटींग फिक्स जाल्लेली आसा सगळे आमचे कावन्सिलर चेअरपर्सन आमचे मुर्मुगांवाचे हांव तांकां अपील केल्लेले आसा की 25 कावन्सिलरांनी हे मिटिंगेक एटेंड जावचे जे तांकां हो विशय लागता सगळ्यांकूच लागता आख्या मुर्मुगांव तालुकाक लागता हो विशय सगळ्यांनी एटेंड जावचे म्हणून हांवें तांकां अपील केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता ते फाल्यां सगळे जाण येतले हांगा ते मेमोरंडम कितें आसा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दितलो आनी हो खंय तरी विशय आसा तो सेटल जातलो जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आमकां जे उतर दिल्लेलें आसा हावसांत म्हाका स्पेशल दिल्लेलें आसा कितें जो कॅपिंग घातलेलो आसा हांकां कोल तो एक सुद्दां टन वाडपाना म्हणून आनी त्या प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपले उतार दवरलेले आसा अजून पर्यंत थंयसर जो इन्क्रीज कोल जो हँडल जाता पळय जे दोनी कंपनी एक टन सुद्दां तेजे भितर इन्क्रीज जाल्लो ना आनी आयज सुद्दां हालींच आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतार दिलें आसा की एक सुद्दां टन थंयसर इन्क्रीज जावपाक दिवपाना जे चल्ला त्या प्रमाणे आनी जो वास येता जो कोल लो ग्रेड कोल येता पळय तो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुद्दां तांकां बरयलेलें आसा कितें तसलो कोल थंयसर हँडल करचो न्हू बट हे इश्यूंत आमचे सगळे कावन्सिलराक घेवन हांव फाल्यां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळपाचो आसा आनी तेंचे कडसून आमकां एक खंय तरी एक कितें तरी तेजेर आमकां सोल्युशन मेळटलो हेजो आमकां विश्वास मीटिंग खंय जातली ती मीटिंग खंय जातली मीटिंग हांगा मंत्रालयान जातली मीटिंग आमचे CMच्या कॅबिनान जातली फाल्यां 4 पण ते कंपनीकूय आपयला ते कंपनीचे कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतले आमच्या कडेन आनी जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तांकां आमी थंयसर शंकर बाब गेले इलेक्शनात जो मेन मुद्दो आशिल्लो तुमचो कोल हद्दपार जावप म्हणून ते आयज तुमी म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया सगळ्यांचो आमी म्हटलेले कितें जे कोल आसा ते आमी जे पोल्युशन जाता कोलाचें ते कंट्रोल करतले आनी तेज्या भितर आमी आयज सस्पेंड आसा आयज आमी लोकांचो जो विश्वास आसा तो अजून पर्यंत खंयच तोडूना 1% सुद्दां आमी कोल ते वाडोवपाक दिवना आनी जे पोल्युशन जाता थंयसर ते आमी कंट्रोल करपाक लागून फाटल्या दिसांनी जो इश्यू जालो तेजेर स्वता हांवें आवाज उठयलेलो आसा हांव आमची लोकांक घेवन हांवें थंयसर आंदोलन केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करतले पोल्युशन कशें कंट्रोल करतले तुमी कशें कंट्रोल करतले पोल्युशन ऑलरेडी कंट्रोल जाल्लेलें आसा सांगलें न्ही तुका